सत्तरीत पाली सावंतवाड्यार आनी देवळवाड्यार हागवण लागून एकली बायल गेली। 5 जाणांक हॉस्पिटलांत घाल्यात। थंयचो लोक भिला। गांवांतल्या आनीक 4 जाणांक जोर येता हें भलायकी अधिकाऱ्यान केल्ले इन्स्पेक्शना वेळार समजलें। गांवांतली बोरवेलाची पायपलायन लीक जाता हें इन्स्पेक्शना वेळार दिसून आयलां। हागवण कित्याक लागली ती पळोवंक सावंतवाड्यावेले बांयतले उदकाची सॅम्पलां आनी लोकांच्या रक्ताची सॅम्पलां व्हेल्यांत। दोतोर रिपोर्टाक रावल्यात। गोंयान एके वटेन एक स्वायन फ्लूचे दुयेंती मेळपाक लागल्यात। आतां सत्तरीतल्या पालये सावंतवाड्यार लोकांक अकस्मात हागवण सुरू जाल्या। हागवणीन बिरेस्तारा सावंतवाड्यावेली 62 वर्सांची रुक्मिणी पर्येकार पिड्ड्यार जाली। बिरेस्तारा हागवणीच्यो 5 केशी रेजिस्टर जाल्यो। लता गांवकर म्हणटा ते बायलेक उपचारा खातीर जीएमसीन घाल्या। उरिल्ल्या 4 जाणांक वाळपयच्या कम्युनिटी भलायकी केंद्रांत घाल्यात। द्रौपदी सावंत, गिरजू सावंत, संतोष सावंत आनी धानो सावंत हे 4 जाण वाळपय सावंतवाड्यार रावपी। ती पयली तकली जड जाली आनी मागीर तेका हें जावं लागलें, ताप येवं लागलो आनी मागीर 2-3 दीस तशेंच जालें। तकली जड जाली, ताप जाली, मागीर इल्ली उलटी जावंक लागली। उलटी जाली आनी मागीर संडास आनी भायर 4-5 दीस चालू तें। ती बायल एकटी ती मेली, तेका चड जाल्लें? तिका खूब जाली, भरपूर जाय तिका। आनी तिका खंय मागीर व्हेली? तिका बांबोळे तो एक्सपायर जाली ती आसतल्यो आनी एकटो आनी अर्ध्या जाणां अशें ताप येता, तकली जड जाल्या अशें चालू आहा। निमोनिया जावन स्वास घेवंक त्रास जाल्ल्यान रुक्मिणी पर्येकाराक मरण आयिल्ल्याचे जीएमसींतली सुत्रां सांगतात। एपिडेमियोलॉजिस्टान गांवचें इन्स्पेक्शन केलें। गांवांतल्या बोरवेलाची पायपलायन लीक जाता हें इन्स्पेक्शना वेळार दिसून आयलें। ही पायपलायन सारकी करपाचो आदेश PWD खात्याक दिला। गांवच्या हेर 4 लोकांक हे दुयेंस जाल्ल्याची भिरांत आसा। फूल टीम थंय आशिल्ली आनी त्यांनी हाऊस सर्वे केलो टू चेक की बाकीचे केसीस आनी कितें आसा काय ना ते। तांकां एक 4 केसीस मेळ्ळ्यो जेंकां फिवर आशिल्लो आनी 1-2 फावटी लूज मोशन आशिल्लें अशें। सो ते जर मायल्ड केसीस सो तांकां जी सिम्टमॅटीक ट्रिटमेंट जी आसा पळय न्हू ते ट्रिटमेंट आमी तांकां बीन दिल्या। आनी आमी सरावंडींग सगळें चॅक केलां, चडशें सरावंडींग क्लीन आसा। फक्त एक वाठारान जी बोर वेल ऑर ट्यूब वेल जी कितें एक पायपलायन जी आसा ही पायपलायन 2-3 कडेन लीक जाताली। सो प्रोबेबल कॉज ऑफ द फिवर आनी PWD ऑलरेडी आमी इन्फॉर्म केलां आनी PWD ते मुखारूच इन्स्पेक्शन केल्लें आनी मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग तांच्यांनी तें काम सोंपयना आसतलें। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। काणकोण हॉस्पिटलांत 15 दिसां भितर सगळीं वखदां मेळटलीं अशी घोशणा उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान ब्रेस्तारा काणकोण केली। सध्या गोंयांत दोतोर जाय तितले मेळनाशिल्ल्यान जाणकार दोतोर काणकोण धाडप शक्य ना म्हणूनय तो उलयला। रिटायर जाल्ल्या दोतोरांक परत सेवेंत घेवपाचे खंय सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान ब्रेस्तारा काणकोण भलायकी केंद्राक भेट दिवन पळोवणी केली। ह्या वेळार खेळा मंत्री रमेश तवडकार आसलो। सध्या दोतोर मेळना जाल्ल्यान काणकोण भलायकी केंद्रात आनीक दोतोर धाडप शक्य ना अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। वखदाचो विशय वखदांक सप्लाय ऑर्डर गेल्ली आहा। वखदाचो विशय फुडल्या 15 दिसां भितर सुटपाक जावंक दिसता म्हाका। आतां दोतोराची कमी आहा पळय ती सुटपाक मातशें कठीण आहा। की दोतोर आमी एडवर्टायज करता गांवांना चड करून अनेस्थेसिस्ट, सर्जन आनी मेडिकल ऑफिसरूय म्हणजे फिजिशियनूय वचून गांवांना। हेका म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी रिलॅक्स करचे पडटले सरकाराक। म्हणजे पगार वाड करचो पडटलो, रेजिडेंट्स रिलॅक्स करचे पडटले, रिटायर्ड लोकांक घेवचे पडटले, म्हणजे तरेतरेच्यो गोश्टी करचे पडटले नाजाल्यार डॉक्टर भरती जावची ना। 2 वर्सां मेडिकल सप्लायचो टेंडर जावंक ना, मेडिसीन सप्लायचो टेंडर जावंक ना। तो आतां पास जावन फायनान्शियल एप्रुवलूय गावला ताका सप्लाय ऑर्डर वयतली। म्हणजे सप्लाय ऑर्डर म्हणजे ते फायनल सप्लाय म्हणजे तेंचे टेंडर बाजून काम जालें 42 कोटीचें। काणकोणच्यान प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। आतां घेवया एक विराम।